निश्चल जावन आशिल्ली. कितले कश्ट हो ते पांडव असय पळया तुमकां खंयचे खंयचे प्रकाराचेर कश्ट येयल्या तांकां. तांणी भिल्लें की भिनी देवाचेर घट्टी पांय आदरलो. कुंदी निमगीन खंय लास्ट कृष्णा निमगीन खंय अश्वत्थामाक मारच्याक तागेलें येंजमच्या नंतर कसन जाय तुका. ते वेळेर सांगता खंय कुंदी म्हाका कसने नाका तुवें निश्चल जावन आशिल्ली भक्ती दी म्हाका कश्ट आनी म्हाका मस्त कश्ट दी रे कृष्णा. कुंदी सांगता खंय कृष्ण निमगीत खंय इतले बोगील कश्ट पावना हांवें तुका. वय कृष्णा कश्ट भोगिल्या वय जाल्यार आम खंयच्या वेळेर कश्ट भोगल्या की ते वेळेर सगळं तुगेलें स्मरण गेल्या तूं म्हाका पावला मेलचेर हांव पावला. तें देखून तूं म्हाका घट्टी जावन आशिल्लें कश्ट दी तूं पामतलो तुगेलें स्मरण करूं तावेळ ताच्या तनेन. निश्चल आतां ह्यो खांबो आसा ह्या खांब्याक कशी आसा वार मारो ओत मारो नाजाल्यार उद्दा मारो तो तशी आसा शाश्वत एक प्रकार काम हल्लं ना एक प्रकार तशी निर्निमित्ताम निर्व्याजाम निश्चलाम शाश्वतीम कशी असू का मला शाश्वत. आत्ता मात्र नाही देवाल मागू का की तेन्ना आमी मागचें कितें नाय. ब्रह्मांदा गुरुवः साक्षात् इष्ट आचार्य श्रीमदाचार्य संतु मे जन्मनि जन्मनि. म्हाका हे जन्मा मात्र ते मध्व सिद्धांत जामका आनी मुखार म्हाका एक जन्म आसा जाल्यार तूं जेशी मत आमची तशी कर रे म्हूण जन्म जन्मांतर आम तूं म्हाका तें भक्ती दी.